अनुदानित शाळांची बालरथ सेवा बंद करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतिल्लो। हे फाटभुंयेर गोंय शाळा वेवस्थापन संघटनेन बालरथ सेवा चालूच दवरपाची मागणी केल्या। तशेंच अनुदानाचेर व्याज दिवपाची सक्ती करची न्ही अशी मागणी तांणी केल्या। पळयात तांचें म्हणणें। कितली वर्सां पालकांक संवय जाल्या दारांतल्यान भुरग्यांक व्हरपाची, स्कुलाक व्हरपाची आनी परत हाडून पावोवपाची, आणि त्यामुळे जालें अशें अनेक शाळांक जे आसा ते बालरथ जर गेले जायत जाल्यार भुरग्यांची संख्या कमी जावपाची शक्यता आसा। आतां सरकारचो जावं मदीं म्हणजे डायरेक्टरान तांणी कितें सांगलें की बालरथ दिल्ल्यान शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी जाली सरकारी। हे बरोबर न्ही। म्हाका तर शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी जावपाक सरकारी हाची कारणां वेगवेगळी आसा। तुम्ही किती करात सगळी गाड्यां किती आसा 15 वर्सां पर्यंत चलोवपा मेळटा तुका। 15 वर्सांनी 5 वर्सां परते तुका हे करपा मेळटा, रिन्यू करपा मेळटा तुगेली फिटनेस सर्टिफिकेट घेवन। जश्यो ह्यो सगळ्यो प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट आसता पळय, प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट 15 वर्सांनी कोण मोडी काडना। 15 वर्सांनी तो फिटनेस सर्टिफिकेट घेता, 20 वर्स करता, 25 वर्सांच्यो सुद्दां बस्यो गोंयच्या रस्त्याचेर चलतात, ऑफिशियली अलाउड बाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट। सो गिव दॅट आमकां बी तीच फॅसिलिटी दिया न्ही। आमी म्हणटात तुम्ही आमकां आजच एकदम सगळे नवे बालरथ दिया सगळे शाळांक। सो वी रिक्वेस्ट पयले सरकाराक की ही जी डिस्क्रिमिनेटरी तुम्ही जी एटिट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल मॅनेजमेंट दवरलो पळय ती पयली विड्रॉ करात। ऑन पार सगळ्या स्कूल हे वर्स गेलेच म्हणटो ह्या वर्सा दिले। फुडल्या वर्साक मे म्हयन्या भितर जेन्ना तुम्ही आमचे कडच्यान ABCD फॉर्म घेतात, ABCD फॉर्म म्हणजे आमची एनरोलमेंट कितली जाली ती पळयात, आणि इमिजिएटली इन जून मे एंड नाल्यार जून फर्स्ट वीक आमकां टीचर तुम्ही परमनंट बेसिसाचेर, आणि परमनंट बेस म्हळ्यार कोण कोणाचेर फावर करना। परमनंट वी आर एलिजिबल बाय व्हर्च्यू ऑफ गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स अँड एज्युकेशन ऍक्ट। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।